आयज प्रदूषण इतलें वाडलां की त्या संदर्भान आयज आमकां पर्यावरण दीस साजरो करचो पडटा. पर्यावरण दीस साजरो करपाचो उद्देश असो आसा की पर्यावरण नश्ट जावचें न्ही म्हण त्या संदर्भान लोकांक अशा कार्यक्रमांतल्यान म्हायती दिवन जागृताय करप. हो गेली 1974 पासून संपूर्ण जगभर मनयलो गेलो वता, साजरो केलो वता. हाजो एक उद्देश आसा की जागृती करप, पर्यावरणा संदर्भात जागृती करप. आणि पर्यावरण हो जो विशय जो आसा, हो जो विशय आसा, हो आमच्या मानवाशी सामको एकदम लागींचो आसा. खरें म्हणजे हो साजरो करपा खातीर गरज कित्याक भासली की पर्यावरणाक जी आसा ती बाधा जावपाक लागली आनी म्हणूनच तो साजरो करपा खातीर, मनोवपा खातीर ताका गरज भासली. 1974 पासून जागतीक पर्यावरण दिन, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हो सेलिब्रेट करीत येता. आणि फाटल्या वर्सा 2017 तेजो ब्राझील हो देश तेजो यजमान आसलो. आणि त्या वेळेचेर फाटल्या वर्साची जी एक शीर्षक दिल्लो, एक टायटल दिल्लो, तो थीम दिल्ली ती म्हणजे वायल्ड फॉर लायफ. वायल्ड फॉर लायफ म्हणजे वन्य जीव जे आसा हे हांचे जीवन, हांचे तांकां राखण करप ही एक थीम आशिल्ली. आणि ह्या वर्सा जी आसा 2018 आमी भारत देश जो आसा ताजो यजमान आसा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे करपाक, सेलिब्रेट करपाक. आणि ह्या वर्साची थीम आसा, तुमी आतां जो फ्लॅक्स आहा तेजेर बरयलेलें आसा की बीट प्लास्टीक पोल्युशन. आता हो प्लास्टीक जो आसा इतलो भयंकर आसा, शास्त्रज्ञ म्हणटा की एकदां प्लास्टीक जर ह्या जमनीन जर पडलो तो जाल्यार खंय तो 400 वर्सां तो कांयच जायना, डिग्रेडेबल जायना, कुसना. आणि ह्या प्लास्टिकाचो वापर जो आसा कित्या खातीर जाता, कारण तो इजिली अवेलेबल आसा. आमी जर कितलें जर पळयलें तर जाल्यार पयलीं काळ जो पळयलो आनी आतां जर पळयलें जाल्यार पयलींचें प्लास्टीक जे आसा वापर कमी आशिल्लो, लोकांक गरजूच भासनासली. कारण कितें, जीवनशैली वेगळी आसली. आयज जीवनशैली सगळी बदलल्या. आयज प्रत्येकाक खंय जर गेलो तो जाल्यार तो एखादो दुकानवालो, आतां जर तुमी बाजारांत जर वचत जाल्यार तांकां पुलीस रेड मारता म्हणून प्लास्टीक लिपोवन दवरता. पूण तो गिरायक येता तो डिमांड करता, आपल्याक दी म्हणून, तुजे आपूण घेना. तेजे नाइलाज जाता ताका दिवपा खातीर. इजिली अवेलेबल, फुकट मेळटा म्हणून आमी वापरता. प्रत्येकाक दिसता आमी इतलो आतां खर्च भरलेलो आसा. एक हे सांगता, सोर्सीस सांगता, एक तेंचे सर्वे सांगता की 1996 फक्त 61,000 टन प्लास्टीक आसले. पण आयज जर पळयलें तर जाल्यार 1,78,00,000 टन प्लास्टीक आसा. म्हणजे गेले 2007 ते 2017 पर्यंत जवळ जवळ 93 टन जो वापर जो आसा प्लास्टिकाचो वाडलेलो आसा. आज ह्या निमित्तान म्हाका इतलें सांगून दिसता की आमी आमच्या पासून सुरवात करपाची. कितें करपाचें, आज आमी जर करतलो जाता तितले कमी आमी प्लास्टीक यूज करपाचे प्रयत्न करपाचो. आमच्या भुरग्यां खातीर सांगूंक सुद्दां आमी डेली सांगता की जाता तितले कमी. जर एखादो कोणी प्लास्टीक दिता, नाका तुजें प्लास्टीक म्हाका, आपूण आपली पिशवी हाडल्यार उडपाचें. कारण तुमी जर मातसो विचार करा, एखादी 5 रुपयाची जर आमी प्लास्टिकाची जर पिशवी जर घेतली तर अशें जर आमी 2-3 10 रुपया ते 20 रुपया भितर तुमचे कडेन ते कपडे जर आसा, कपड्याची जर पिशवी शिवली तर जाल्यार ती परत आमकां वापरूंक मेळटा. 70च्या नगरगांव वाठारांत जागतीक पर्यावरण दीस मनयलो. उपरांत नगरगांवचे लोक आनी शाळेच्या शिक्षकांनी झाडां लावपाचो कार्यक्रम केलो. आमचो गांव आनी सरभोंवतणीचो वाठार बरो नितळ आनी प्रदूषण विरहीत दवरतले जाल्यार आमकां झाडां लावपाची गरज आसा. हांव भुरग्यांक सांगूंक सोदता की तुमी भुरगे वर्गात तुमच्या क्लासात एक तुमी हे करा, निश्चय करा की आमच्या क्लासात आमी प्लास्टीक घेवचें ना, चॉकलेट खावचें ना, चॉकलेट खिशान घालचें ना. हे जर एका जर तुमी पंचायतीन तुमच्या क्लासान जर ठरयलें जाल्यार दुसरो क्लास ठरयतलो. हो त्या भुरग्यांनी 7वीच्या भुरग्यांनी किंवा 5वीच्या भुरग्यांनी क्लासाक ठरयलें नाही, आमी तशें करुया. अशें जर तुमी केलें जाल्यार बाकीच्या भुरग्यांक शिस्त लागतली, तुमकांय बी शिस्त लागतली. आणि हे फुडले जे आमचे जे पर्यावरण स्वच्छता अभियान, की आमचो गोंय स्वच्छ, गांव स्वच्छ दवरपाक जाय जाल्यार तुमी काम करपाक जाय भुरग्यांनी. आमी पळयता आतां प्रत्येक जाण खिशान घालता आनी खंय तरी मोक्याच्या ठिकाणी कचरो उडयता. आनी तुमी पळया हायवे पणजे पळया, व्हडले व्हडले भाशणां लोक दितात, पण कचरो व्हरून सगळे घरा कडलो कचरो रस्त्याच्या कडेन उडयतात. पण प्रत्येकान चिंतूंक जाय ही बाबा घाण ही 10 लोकांनी उडयल्यार ती ढीक जाता आनी तेजेर मागीर थंय घाण येता आनी तेज्या पासून दुशीत हवामान जाता. आमी त्या खातीर सगळ्यांनी गांवागांवांत
पाड्यावऱ्यांनी लोकांकय सांगूंक जाय आनी आपुणूय बी काम करूंक जाय. कोण खंय घाण उडयता जाल्यार ताका सांगूंक जाय, अरे बाबा ह्यो जागो तुजो आहा तो, ती घाण उडोवप वचो न्हू, फाटल्यान उडय नाल्यार खड्डो करून पळय. अशें जर तुमी सगळ्यांनी सांगलें जाय जाल्यार स्वच्छ जावपाक आमचे गांव किंवा पंचायत टायम लागचो ना. तुमी भुरग्यां हांव मागता, आयज फुडले जे तुमी भावी पिढी आहात म्हणटा तशी तुमी पर्यावरणाचें समतोल राखपाचें काम तुमचें आसा. आमच्या सरान सांगल्या प्रमाणे जाणटे आमच्या पयलीं पानाचे जेयताले, पिशव्यो घरा कडले व्हरताले, पूण आयज ती परिस्थिती ना. आतां आमकां पिशवी व्हरपाक लज दिसता.